आज चवथ जी एका म्हयन्यात परत गणेश चतुर्थी येता त्या चतुर्थीच्या निमित्तान गोंयांत वेगवेगळे आपली उरलेली चवथ सेलिब्रेट करता, पण ती तितक्याच उत्साहात व्हड्या प्रमाणात माझ्या मतदारसंघातल्या काही भागात अशा पद्धतीचे गणपती आज लोकांच्या घरोघरी वचून दर्शन घेवपाचो परत एकदा योग आयलो। त्या निमित्तान मोठ्या प्रमाणात लोकांक मेळपाक मेळटा, चवथीच्यो शुभेच्छा दिवपाक मेळटा। हांव परत एकदा आयज आशिल्ल्या चवथीच्यो सगळ्या गोंयकारांक म्हणून परबी दिता, शुभेच्छा दिता। म्हाका ही पारंपारीक प्रथा जी आहा तशी पळयत जाल्यार गोंयांतूच आमच्या खूब मोठ्या प्रमाणात चवथ उरली जाल्यारूय ती परत एकदा सेलिब्रेट करप ही प्रथा सांबाळून लोक इतक्या तेंपात करीत आयिल्ले आसा। खऱ्या अर्थान ताका आमी म्हणटा की संस्कृतीचें जतन करता आसतना गोंयकार खंयच्याच दृश्टीन फाटीं ना, एक पावल सदोदीत फुडें उरता। हांव सगळ्या जाणांक आयच्याय गणेश चतुर्थीच्यो खूब खूब परबी दिता, समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो परबी भेटयता। त्या पद्धती प्रमाणे आमची गणेश चतुर्थी 6 सप्टेंबराक येयल्ली, पूण आतां मदीं आमकां मदीं अडचण येयल्ल्या कारणान आमी आतां परत एका म्हयन्यान ही गणेश चतुर्थी मनयता। सगळी आमची गांवस कुटुंबीय फॅमिली सगळी एकी कडेन येवन ही गणेश चतुर्थी मनयता। आणि ह्या वर्सा ही वर्सर आहा ती आमचे फॅमिली गेल्ली आसा, म्हणजे प्रताप गांव हेच्या फॅमिली गेल्ली आसा। आणि आमी सगळे जाण एकी कडेन येवन ही मोठ्या संख्येन आमी जवळ जवळ 70-80 फॅमिली एकी कडेन येता आणि ही गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करता। ह्या वर्साच्या वर्सा आमचे सातेरी आणि रवळनाथ हे जे आमचे कळस आसा ते ह्या वर्सा आमचे कडेन आसा। आणि हो उत्सव म्हणजे 4 वर्सांनी एकदा आमच्या कडेन येता आणि हे आमी मोठ्या दबाज्यान आमी हो सेलिब्रेट करता। भाद्रपद म्हयन्यान जावपाची जी चवथ ते कांय कारणास्तव ह्या म्हयन्यान ही चवथ जाता। आणि ही चवथ आमचे जे गांवस घराणे आसा, आमच्या गांवांत 4 गांवस घराणी आसात, भितरचे आमचे एक। ते आमच्या गांवस घराण्यांचो अजून पर्यंत गणपती हो एकूच आसा। आमचे जवळ जवळ जे फॅमिली आसात 100 लोक फॅमिलीचे मेंबर्स आसात आणि ते सगळे एकठांय जातात, वेगवेगळ्या ठिकाणी रावतात, दिवचले, सांकळे, होंडा, सावड्ड्या ह्या ठिकाणी रावतात। ह्या चवथीच्या निमतान ह्या असो एकूच सण आसा की ह्या निमतान एकठांय जाता आणि चवथीच्या पयल्या दिसा आणि चवथ साजरी जाता। आता ही चवथ 1 म्हयनो फुडें येयल्ल्या कारणान ह्या फावटी आमचे बाकीचे जे सगळे सोयरे दायरे आसा, जे आमच्यो भयणी, चेडूं, आमचे जावय भावजी सगळे तांकां ह्या सणाक येवपाक मेळ्ळा। आनी अशे तरेन हो चवथ जरी 2 दिसांची नासली तरी एका दिसाची चवथ आमी मोठ्या उमेदीन साजरी करता। हांव कालिदास गांव आमचो आयज गणपती पुजन हवेली सांखळी पेरवाडा। आमचो पारंपारीक कितकीशीं वर्सां आमकां खबर ना, आमच्या जाणटेपणांत पेरकारांचो गणपती म्हणटा। आयज आमची ती फॅमिली आहा, जवळ जवळ 100 लोकांची फॅमिली आसा आणि आयज उरल्या कारणान आयज सगळीं सोयऱ्या येवन एकदम म्हणजे जात्रेचेर रूप येयल्लें आसा। 3-4 वर्सां पयलीं अशेंच विशय जाल्यार जवळ जवळ 400-500 लोक तरी लोक गेल्ले आणि आयजूय तशेंच 500-600 लोक येतले। आणि त्या प्रमाणे आयज आमी सार्वजनीक अशें म्हणजे सामुहीक सगळे जेवण खाण एकीच कडेन सगळे ते पद्दतीन केलां। आणि आमची अशें आसा की आयज म्हाका एक्चुली सरपंच पंच आमी म्हणल्यार खंयसूच वयचें कांय दिसना। दीसभर आमचे सोयरे दायरे फ्रेंड घरा कडेन येयल्या उपरांत सगळे जाण घरा कडेन एक फॅमिली आणि एक उत्साह निर्माण जाता आणि सगळे जाण म्हणजे मुद्दम गांवांचे आमच्या गणपती मुद्दम येता, कारण हे वातावरण पळोवन प्रत्येकाक बरें दिसता। आणि ज्या खातीर हे गणेश उत्सव स्थापना जाल्या तेजें खरें सार्थक जाता काय आमकां दिसता। आणि आमकां प्रत्येकाक सगळ्यांक ल्हान व्हडल्यांक सगळ्यांक एक आयज उमेदीचो दीस देव बरें करूं।